दिव्यवाणी वीक्षकांक म्हजें नमन. सांत पावलो एक वर्तो धर्मदूत. जेजूच्या 12 शिसां पैकी तो एकलो न्हय, तरी पुनर्जिवांत भेटिल्लो ताचो संदेश सगळ्यान परगट केल्लो. ताच्या पत्रांनी तो परगट केल्लो आनी शेकीन जेजू पासत आपलो जीवस समर्पिल्लो एक महान धर्मदूत आसा सांत पावलो. ताच्या विशीं आमी जाणाव. तरी ताचें जीवन आनी ताचो संदेश एक ल्हान फिल्मा मुखांतर तुमच्या मुखार हाडूंक आमी प्रयत्न करता. सांत पावलाचो पात्र केला श्री विवेक डिकॉस्टा, वालेन्सिया फिर्गस. आनी हें फिल्म अपुर्बायेन तयार केलां श्री विनोद गंगोळी आनी श्री अविनाश फर्नांडीस. तांकां आमचे उल्हास. तर येया आनी आतां आमी पळया सांत पावल धर्मदूत. म्हजें नांव साऊल, पूण हें हेब्रेव भाशेचें नांव. इस्रायेलाचो राय साऊला परी फामाद जावंक जाय म्हूण म्हज्या बापायन हांव जल्मताना म्हाका साऊल नांव दिल्लें खंय. पूण तें नांव ग्रेक भाशेंत पावल जालें आनी अशें हांव पावल जावनूच लोकां मोगाळ जालो. जेजू जल्मून 10 वर्सांनी हांव सिलिसियाच्या तार्स शहरांत जल्मालो. आतां हें शहर तुर्किस्तानांत आसा. कुळयेंत हांव बेजमीचो, वर्गांत एक फारिजेव. म्हजो बापूय रोमी नागरीक आशिल्ल्यान हांव रोमी संस्कृतेंत वाडलो. म्हजें सुरविल्लें शिकप म्हज्याच शहरांत तार्सांत जालें. पूण उंचल्या शिकपा खातीर म्हज्या बापयन म्हाका जेरुजलेमाक धाडलो. थंयसर फामाद जुदेव मेस्त्री गमालियेला काल म्हजें शिकप जालें. ताणें म्हाका जुदेव नियमशास्त्र गुंडायेन विवरिलें आनी सांप्रदायीक जुदेव धर्म शिकयलो. शेकी 20 वर्सांच्या प्रायेर म्हजें शिकप समतस हांव म्हज्या मायगांवांक पाटी आयलो. तितल्यार गलिलेयांत जेजूची शिकोवण सुरू जाल्ली आनी आख्ख्या जुदेयाचो लोक हरिहरींनी ताची शिकोवण आयकूंक जमो जातालो. ताची शिकोवण सांप्रदायीक जुदेवांक, विशेश जावन फारिजेवांक पसंद जाली ना. साबात आनी जुदेव नियमशास्त्रा विशीं ताजो मनोभाव विशाल आशिल्ल्यान तो जायत्यांक पसंद जालो ना. पूण सादो लोक ताच्या फाटल्यान गेलो. ताची असर्यां पळयोवन ताका पातयेलो. हें सगळें पळयतना फारिजेवांक आनी सादुसेवांक भिरांत दिसली. तांचो अधिकार आनी शिकोवण व्यर्थ जाता तशें दिसलें. देखून तांणी सांगाता मेळून जेजूच्या शिकोवणेक विरोध केले. शेकी तो एक धर्मद्रोही आनी राजद्रोही म्हूण ताचेर अपराध मांडून पोन्स पिलाता काल ताका कुर्सायलो. पूण तो 3ऱ्या दिसा पुनर्जिवन जालो म्हूण ताच्या शिसांनी आनी पाटलांवदारांनी परगट केलें. अशें तो मेल्यारी ताची शिकोवण सगळ्यान विस्तारली. हें आयकून हांव कार्याळ जालो. जुदेव धर्माक जेजू आनी ताचे पाटलांवदार विरोध म्हूण चिंतून हांव रागान पेटलो. ताच्या फाटलाव्यांक नास करूंक हांवें योजन केलें. जेरुजलेमाच्या जुदेव मुखेल्यांक आनी याजकांक हांव भेटलो. तांणी म्हाका प्रोत्साह दिलो आनी तांचो आदार बसयलो. अशें हांव दमास्कस शहरांतल्या जेजूच्या पाटलांवदारांक नास करूंक म्हणून भायर सरलो. दमास्कस सिरियाचें एक व्हड शहर आशिल्लें. तातूंत चड उणें
80,000 जुदेव आशिल्ले आनी तांतले जायते जेजूचे पाटलावदार जाल्ले. तांकां बेश्टोवंक आनी नास करूंक म्हजी मांडावळ आसली. पूण हांव आनी म्हजे संगाती दमास्क शहरा लागीं पावतना मळबार एक व्हड प्रकाश म्हजेर फंकलो आनी हांव घडयेन धरणीक शेवटालो. तितल्यार म्हाका एक ताळो आयकलो. सावला, सावला, कित्याक तूं म्हाका दग दिताय? तूं कोण सोम्या? हांवें विचारलें. हांव जेजू. म्हाका तूं दग दिताय? आतां हांव उठ आनी शहराक वच. तुवें कितें करूंक जाय तें थंय तुका सांगतलें. हांवें उतरां आयकलीं पूण म्हाका कोणी दिसलो ना. तितल्यार म्हजी दिश्ट गेल्ली म्हाका समजलें. म्हजे सांगाती विस्मीत जाल्ले. म्हज्या विनते काल तांणी म्हाका हाताक धरून दमास्क शहराक व्हेलो. 3 दीस म्हाका कितेंच दिसलें ना. 3 दीस हांवें अन्न उदक आपडिलें ना. तिसऱ्या दिसा अनानिया नांवाचो दमास्काचो सोम्याचो एक शिस म्हज्या लागीं आयलो आनी म्हजेर ताजे हात दवरून ताणें मागलें. उपरांत तो म्हणालो, तूं आतां जेजूचो विंचणार. वस, जुदेव न्हय आसल्ल्यांक आनी रायांक जेजूचें नांव परगट कर. पूण ह्या पासत तुका जायतें सोसूंक मेळटलें म्हणलें उगडास दवर. घडयेन म्हज्या दोळ्यांतलीं कवळां कशें निकळून पडलीं आनी म्हाका म्हजी दिश्ट फाटी मेळ्ळी. उपरांत हांवें पवित्र स्नान घेतलें आनी इल्लें जेवलो. तोळ म्हाका नवो जीव आयिल्लो तशें भोगलें. हांवें गाळाय केली ना. दमास्काच्या सिनागॉगांनी आनी भोंवती वचून जेजू देवाचो पूत म्हणून परगटलें. म्हजी शिकोवण आयकल्ले सगळे विस्मीत जाले. क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक जेरुजलेमांत दग दितालो वचूं न्हय म्हणून सवाल करूंक लागले. पूण हांवें कोणाची पर्वा केली ना. बगार जेजूच बसयल्लो सोडवणदार म्हणून धैर्यान शिकयलें. हें आयकल्लेंच जुदेव म्हजेर रागार जाले आनी तर्काक देंवले. म्हाका जुदेव धर्माचो द्रोही म्हणाले आनी म्हाका जिवेशी मारूंक सयत तयार जाले. पूण हांव थंयतोन सुकून गेलो. अनानियाच्या घरा पावलो. ताणें हेरांक म्हजी वळख करून दिली आनी म्हजें आपोवणें विवरिलें. जेजू आनी ताचे शिकोवणे विशीं हांव शिकलो. उपरांत सिनागॉगांनी वचून जेजूची सुवार्ता परगट केली. म्हजी शिकोवण आयकल्ले जुदेव म्हजेर रागार जाले. कुर्सायल्लो जेजू मेस्सिया जावचो तरी कसो म्हूण म्हज्या लागीं वादाक रावले. पूण तांकां सर्वांक हांवें पोरण्या सोल्ल्याच्या उल्लेखां बराबर फावो ती जाप दिली. म्हजीं उतरां आयकून थोडे जुदेव जेजूचेर पातयेले. पूण हेर म्हजेर कुबाळ्ळे आनी म्हाका लगाड काडूंक तयार जाले. पूण त्याच राती म्हज्या थोड्या इश्टांनी म्हाका एका पेटाऱ्यांत बसून शहराच्या पागोरा वयल्यान सकला देंवयलो आनी हांवें दमास्कातावन फळाफळ घेतली. उपरांत हांव अरेबियाक गेलो आनी 3 वर्सां मागण्याची एकसुरी जिणी जियेलो. उपरांत परत दमास्काक पाटी येताना तांणी म्हजी वळख धरली आनी म्हाका कैद करूंक रोमी अधिपती लागीं विनंती केली. पूण तितल्यार हांवें थंयतोन जेरुजलेमाची वाट धरली. जेरुजलेमांत म्हाका शिसांनी दुबावान लेखलें. पूण म्हजें प्रामाणीकपण आनी बदलावण पारखून तांणी म्हाका तांच्या मेळींत घेतलो. ह्या दिशेन बार्नबासाक होगळीक फावो. थोडो तेंप हांव जेरुजलेमांत रावलो आनी तांच्या संगी वावुरलो.
पूण थोड्या जुदेवांनी म्हजे विरोध पितुरी केली आनी म्हाका जेवेशी मारूंक उपाय केलो. ते म्हाका कळलेंच हांवें थंयतोवन तारसाकवेची आलोचन केली. थोड्या तेंपान बार्नबास म्हाका मेळूंक आयलो आनी आमी दोगांयनी अंतियोकाक वेची आलोचन केली. तितल्यार अपोस्तलांनी जेरुसलेमांत एक जमत आपयली आनी हांवें तातूंत वांटो घेतलो. ह्या जमतेंत गरज नासले जुदेव कायदे क्रिस्तांव बोवार्थ्यांचेर थापचे न्हय म्हणलें स्पश्ट जालें. अशें क्रिस्तांव बोवार्थ जुदेव धर्माची संपूर्णताय आनी तशेंच एक नवें संचालन म्हणलें स्पश्ट जालें. जेरुसलेमांत हांव हांवें 3 मिसांव पैणां केली. ह्या पैणां वेळी हांवें जायत्या गांवांनी जेजूची सुवार्ता परगट केली. पूण सडावतू जुदेव न्हय आशिल्ल्यांक ह्या पैणांनी हांवें गेल्ले गांव आनी शहरां विवरिल्यार लांब जायत कोणना. देखून थोडीं प्रमुख शहरां मात्र सांगता. सालामीस, सिप्र, पापोस, पेर्गे, लिस्त्रा, देर्बे, थेसलोनिका, एथेन्स, कोरिंथ, एफेस, केंक्रे, गलासिया, त्रोवास, इतलें पुरो अशें दिसता. ह्या पैणा वेळी बार्नबास, मार्क, तिमोथी, सिलास आनी हेरांनी म्हाका तांचो आदार दिलो. म्हजें 3रे मिसांव पैण जावन जेरुसलेमाक हांव फाटीं येताना जुदेवांनी म्हाका धरलो आनी मारलो. पूण तितल्यार रोमी शिपाई थंय पावले आनी तांणी म्हाका जुदेवांतावन बचाव केलो. रोमी सरकारान म्हाका जेरबांद मारची आलोचन करतना हांव एक रोमी नागरीक म्हूण सांगलें. ते भियेले आनी म्हजी झडटी करूंक सिझेरियाचो अधिकारी फेलिक्सा लागीं धाडलो. ताणें म्हाका 2 वर्सां बंदिशाळेंत दवरलो. नवो अधिकारी फेस्तूस येताना ताणें म्हजी झडटी केली. पूण हांवें म्हजी झडटी रोमी चक्रवर्ती मुखार जायजे म्हणून हट धरलें. देखून तांणी म्हाका रोमाक धाडची मांडावळ केली. तारवार रोमाचें पैण सुरू केलें. पूण आमचें तारू वादळाक सोंपडलें आनी फुटलें. आमी 270 जण तारवार आशिल्ल्या कशेंय उपयोन माल्टा म्हणल्या एका द्विपाक येवन पावल्या. माल्टांत आमकां मोगान पळयलें. त्या द्विपाचो आडेलतेदार मैपासी आसलो. ताच्या पिडेस्त बापयक हांवें असर्यां कर्ण गूण केल्लो. देखून तो म्हज्या थंय दयाळ जालो. 3 म्हयन्यां उपरांत आमी आनी एका तारवार रोमाक पैण सुरू केलें. रोमाक पावतस म्हजी झडटी जाली. पूण म्हजो अपराध रुजू जालो ना. देखून म्हाका एका घरा शिपाया संगी रावूंक परवानगी मेळ्ळी. रोमांत ह्या वेळी हांवें थोडीं पत्रां बरयल्लीं आनी भावार्थी जिवितांत थीर रावूंक उलो दिल्लो. तांतलीं जायतीं पत्रां नव्या सोल्ल्यांत आसात. तें तुमी वाचा आनी तुमच्या भावार्थ्यांत सुडसुडीत जाया. म्हजी साल पळयोवन म्हाका बेगीनच सुटका मेळ्ळी. देखून हांव स्पेनाक गेलो आनी थंयसर सुवार्ता परगटली. पूण थोड्या तेंपान हांव रोमाक फाटीं येताना चक्रवर्ती निरोन दगदोणी सुरू केल्ली. तो एक विचित्र चक्रवर्ती. ताणें रोमा शहराक उजो दिलो आनी नवें रोम बांदची स्वप्नां पळयलीं. पूण रोमाक कोणें उजो दिल्लो म्हूण सवाल येताना तें क्रिस्तांवांनी म्हूण खबर केली. देखून रोमी लोक क्रिस्तांवां विरोध रागार जालो. अशें दगदोणी सडली. शेकी हांव तलवारीच्या मरणाक बली जालो. एका काळार हांव क्रिस्तांव विरोधी आशिल्लो. पूण देवाच्या कृपेन
क्रिस्ताचो अपोस्तल जालो, सुवार्ता परगटणार जालो. देखून तुमकां एक उतार सांगता, चीत दिवन आयकाया. देवाच्या कृपेक सदांच स्पंदन करा. तुमचो भावार्थ सांबाळा. अखेर पर्यंत झुजा आणि मोळबा वयल्या नेखेत्रां परी संसारांत परजळा. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती सदांच तुमचे सोबे आसूं. दिव्यवाणी